मनशान सांगिल्लें आतां न्ही एक 6 म्हयने पयलीं की जेन्ना हे सगळे 8 जाण परत भितर आयले तेन्ना म्हणपा लागलो की आपल्या म्हणपा लागलो आतां प्रश्न पडटा हांवें कितें प्रश्न पडटा तुका प्रत्येक फाटली 2 इलेक्शनां म्हणपा लागलो आमी हांचो हावको केलो आनी इलेक्शनां जिखले कशे बशे करून आं आतां म्हणपा लागलो फुडलीं इलेक्शनां कोणाचो हावको करप ते सगळे हांगा सो हो म्हणपा आपल्याला प्रश्न पडटा ते इतली बेगीन प्रत्यक्षां येतले आनी अशी सारकी फटफजिती म्हणटा पळय आमी ती जातली अशें हांवें चिंतलें नाशिल्लें सो आतां ताणें कोणाचो हावको करप कारण ते काँग्रेसीचेर जर उलयले ती काँग्रेस हांगा जी आतां काँग्रेस आसा त्या काँग्रेसीचो आनी त्या काँग्रेसीचो कांय संबंद ना ते बाबडे तेन्ना विधानसभेसून नाशिल्ले तिगूय जाण सो अशी परिस्थिती भितर आनी अध्यक्ष तर तांगे अमित पाटकार तो राजकारणाकय नाशिल्लो तेन्ना सो अशी परिस्थिती भितर पांडुरंग बाब ह्या इलेक्शनाक कितें म्हण सांगचें पडटलें कोण वायट म्हण सांगचो पडटलो ह्या इलेक्शनाक बीजेपीचेच न्ही सगळ्यांचेच प्रॉब्लेम आहा म्हणजे कितें मुद्दे घेवचे काय म्हणून बीजेपीचा कितें मुद्दो घेतलो काय हो एक प्रश्न आसा कारण हांवें म्हजो म्हटलें तुवें आतां म्हटलें अशें की कितें जर उलोवपाक गेलो काँग्रेसीचे जाल्यार सगळे काँग्रेसवाले तेंच्या स्टेजीर असतात जे काँग्रेसीन आशिल्ले काल मेरेन बरोबर सो म्हणटकूच नवे मुद्दे सोदचे पडटले आनी हेंच्यांनी नवे अशें काय करूंक ना नवे हावकी सोदचे पडटले फाटल्या 10-15 वर्सांनी हांचे 3 फावटी सरकार येवन हांच्यांनी नवे अशें काय करूंक ना की जाच्या जिवाचेर हे मतां मागतले अशें सो पळोवपाक जाय व्हेरी इंट्रस्टींग आहा तुवें हो पॉयंट काडला तूं सत्यावशन बाबा एक कितें लोकांक सांगतले काय कितें सांगतले कारण हावकी तर गेले हावकी तुमचे जाले जालें हय